म्हाजे अशें तकले दिले की 3 वर्सां पयलीं गणपतीसाठी काहीतरी करपाचा म्हणून फेटे तयार केले गणपती. आता लोकांक कसं नवीन काहीतरी जाय असता न्हू म्हणून ते फेटे तयार केले बघ असे. आणि ते फेटे तांकां पहिल्या वर्सा तितके बरे जावंक ना, गेल्या वर्साच्यान बरे झाले. आणि आमी गेल्या वर्सा खूप खपयले, म्हाका दिसता 70-80 पीस तरी खपयले. आणि हे फेटे कसे आसा तुका हे पळय, ही लॉकेटां आसा ती म्हाजो चेडू करता, ही तुरी आसा मेन ती आमी करता आणि म्हाजो जीव दोगांय आमी अशें करता. आणि अशी गणपती ऑलरेडी फेटो आसता, मुकुट आसता तेचो, पूण ह्यो फेटो बांदलो लोक आणखी मातसो एट्रॅक्टिव्ह दिसता आणि लोकांक नवीन काहीतरी जाय आसता म्हणून तातूंत ह्यो फेटो तयार केलो. आणि ताका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांचो त्या फेट्याक. हे फेटे जाले न्हू, फेटे तुका तकले जसो विचार येयलो काहीतरी आनीक काहीतरी करपाचा गणपतीसाठी म्हणून ती मागीर चिंतले आमी तर शेले करपाचे. ते हे शेले केले, असे शेले हे 2 पीसय केल्यात आणि असे सिंगल केले. थोड्यांची प्रभाळ असता आणि ते शेलो असो घालूंक मेळना न्हू म्हणून तांकां आमी 2 पीस तसले शेले केले. ते शेले जाले आणि थोड्यांक प्रभावळ असता आणि तांकां मागीर शेले घालूंक मेळना फाटल्यान म्हणून ते आमी 2 पीस केले. ते असे घालपाचे म्हणून अशें स्टीच करपाचे फाटल्यान दसोवपाचे. अशें आतां टेलरिंगचा काम आसा. आतां काम तुका आतां कोण करिना आणि कोणाक तो परवडाय ना. आणि आता सगळं ऑनलाईन जाला, रेडीमेड जाला, ताका लागून त्या टेलरांक कोण गिरायक नासता. तरी पूण आता ही टेलर आसा ते हळूहळू ते ह्या सोपत गेल्या, लुप्त जायत गेल्या. ती मातशी फुडें काडपाची, त्या खातीर गव्हर्मेंटाने काहीतरी तांकां मदत करूंक जाय. आता खंयच्या कलाकारांक कसली अशी काहीतरी अवजारां दिता आनीक काय दिता, तसा टेलरांक केव्हा कोणी काय दिल्ला आमी आयकाकच ना. खंयच्या मंत्र्यांनी ना, आमदारान ना, कोणी गव्हर्मेंटान काय असं दिल्ला किंवा आयकाक ना. त्या खातीर गव्हर्मेंटान मातसो काहीतरी तांकां हेल्प मशिनां आसा, त्या मशिनांक 25-30 हजार पडटात तेन्ना. ते कोणाक तशी ह्या ना न्हू घेतलो जाल्यार म्हणून ती गव्हर्मेंटान काहीतरी तांकां स्कीम हाडून एक 70% सबसिडी आनी काय करून जर तांकां दिता जाल्यार ते कोणाक तितकें प्रोत्साहन येता न्हू काम करपाक. मी सगळ्याकच काय ताकद नासता अशी घेवपाक. आता म्हाजो वचून आसा तो हप्त्यांचेर आसा, बँकेच्या हप्त्याचेर. ते फारीक जाता म्हणटा कितको टायम वयता, ताका लागून कोण फुडें सरना आनी अशे गांवांतल्या कलाकारांचेर कोण लक्षच दिना जास्त करून. आता ह्या फेट्यांक आमच्या इतको डिमांड आसा, काय तर गोंयांतसून महाराष्ट्रांतल्यान पासून लोकांची ऑर्डरी आसा. शिरोड्या, बांदा, सावंतवाडी, दोडामार्ग त्या सायडीच्यान, हे सायड म्हापसा, बिचोले, वसनोड्या त्या सायडीचे लोकांनी ऑर्डरी दिल्ले आसा. इतके फेमस जाल्ले आसात ते फेटे. पाटये खातीर चवथीक आमी अशी तोरणां केल्ली आसा.